सगळी तुम्ही राष्ट्रानो दोन्ही स्तोराची स्तुती उशाकाई कोरा उशाकाई कोरा सगळी तुम्ही बोलसानो देवाक शाबासकी दिया शाबासकी शाबासकी देवाक दिया आमचो ताणे भोग केलो बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी पास्कांचो तिसरो आयतार समोरून भावार्थान एकठांय जाल्या. पास्कांचो काळ आमकां पास्कांचो गूट उक्तो कोत्ता. पास्कांचो गूट आमच्या भावार्थाचें कारण आनी तेंगशी. जेजून आमचे सोडवणे पासत कितें केलें तें बारीकसाणेन नियाळूंक आनी आमचो भावार्थ कोलावंक आनी तिरावंक पास्कांचो काळ आमकां आपयता. जेजू पुनर्जिवन जातूच आपल्या शिसांक दिश्टी पडून तांकां आपल्या पुनर्जिवनपणाची खात्री दिता आनी तांचो भावार्थ तिरायता. आमकांय पास्कांच्या गुटाचो उजवाड मेळूंक आनी आमी आमचो भावार्थ तिरावंक आयचो सेवा धर्माचो विशय म्हणल्यार तो वाटेर उलयतालो तेन्ना आमचें काळीज लासतालें न्हय. देवाच्या उतराच्या उजवाडान हो विशय शिताबेन नियाळुया. जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची खात्री घेवन आमचो भावार्थ उतरांनी आनी कोडण्यांनी जिवंक ह्या मिसांत कृपा मागुया. भावांबळीनो, सुरवातेच्या उतरांनी आयच्या देवाच्या उतराच्या सेवाधर्माचो विशय आमचे नोदरे मुखार दवरला. पास्कांचो तिसरो आयतार जेजू आमकां आपलो सांगात करीत आसा, पासायत आसा जाल्यार हेच जेजूचो सांगात घेवन आमची जिविताची पावलां मारूंक घडी साबार पावटी घडी आमी चुकल्या. ह्या वेळार असल्यान साबार पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Honor to Moima Deva, W20 पान 275, W20 page 275. Honor to
स्वर्गाचा आम्ही तुका मान करता आम्ही तुका निर्वासिता तुझे मोहिमे परगणिता Olod moima deva Shanti sobjamucha Sodara non soga Gesù Krista Deva Budam Ce mare tuai sobjala Sosaraja Sodondara Miloshiko Prakudamka Olod moima deva Shanti sobjamucha Sodara non soga Moima tuka deva baba Moima tuka Jesu Krista Moima tuka povitratnia Moima trigo chitema Olod moima deva Shanti sobjamucha Sodara non soga Amen, amen, amen प्रार्थुया जे कितें आमी मागूंक आयल्या आमची मागणी गोरसो घेवन आयल्यात ह्या वेळार आमी सच्चे पेटयेंत आमच्या घरांनी रावून वांटो घेतात तेन्ना आमची मागणी आमच्यो गरजो इंतेन्सांव आसात ते ओगेपणान पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे विणवणेन बापा फुड्यांत दवरुया देव आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या पुताच्या खोत नासलेल्या मेंढऱ्याच्या अमोलीक रोगतान आमकां पातकांतलीं सोडूंक आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान आमकां तुजीं भुरगीं करूंक जाणवाईन आनी मोगान तुवें थारायलें हो आमचो पुनर्जिवन जाल्लो सोडवणदार आयजूय आमचे मदें जियेता आनी वाटेर आमचो विस्वाशी सांगाती जावं तुजे जाणवायेच्या गुटांची आमकां समजणी दिता म्हूण दिनवाशी काळजान आमी ओळखून घेता ताच्या उतराक आज चितान कान दिवन आनी ह्या उतरा पोरमणे ताच्या सांगाता भावार्थान आनी विस्वासान वाट धरूंक आमकां करपा दी आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक दोर्नदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप पेद्रू त्या इकरां बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो जुदेवानो आनी जेरुजाल्यांत वस्तेक आसलोल्यानो हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीट दियात नाजारेतचो जेजू तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशी देवान उत्सोरियां आनी विस्मितां आनी कुणां केलीं आनी अशें तो आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण देवान दाखयलें ही सगली खबर तुमी जाणात आपले थारयलोले येवजणे प्रमाणे सगळें आदी फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी समोर नासलोल्या मनशां उद्देशी तुमी ताका कुर्सार किळावन जिवेशी मारलो पूण मोन्नाच्या बानपासांतलो सोडून देवान ताका पुनर्जिवंत केलो कित्याक मोर्नान ताका आपल्या चोपक्यान दवरूंक केन्नाच घोडो नजो आसलें तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पोराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालो ना देखून म्हजें काळीज उलासता म्हजो ओत्मो मुरगोडटा म्हजी कूड पोरयान सवस्कायेन सूस जातली कित्याक तूं म्हजो ओत्मो नरकांत सांडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय
तूं म्हाका जिवाची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती. भावा भयणीनो, हें म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो पोरसापोती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचे मोदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले संस्थीच्या एकल्याक आपल्या शिवासणार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें आनी पोरगोट केलें. देवान नॉर्कांत सांडूंक ना तो होच, देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सोगले ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गोवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो देखून बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेवन आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तें हेंच. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखा. ह्या उतराक आमचो वाचपाक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय म्हणुया. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोन ग्रेसकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचें पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पोराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालो ना. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट म्हाका दाखय. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्कायेन सूस जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयताय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. बागिवोन पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, अमको वो वमको म्हूण पळय नासतना जोण एकल्याच्यान कोरण्या पोरमोणें जोण एकल्याची नीत करता, ताका तुमी बाप म्हूण उलो मारतात जाल्यार परदेसांत जियेतना चोत्राय धरून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पोलक्या जिविताची चाल घेतलोली, ते चालींतली तुमकां सोडयतल्यात. न्हय कसल्याच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया वो भांगरा वरवीं, बोगोर, निश्कोळूंक आनी खोतावीन मेंढऱ्याच्या मुणगे क्रिस्ताच्या ओमळीक रोगता वरवीं. संवसार रोजचे आदी ताची ओळख आसली, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताची ओळख परगट केली. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर बाबाट दवरला. खरें म्हणल्यार ह्याच खातीर मुणगे तुमी देवाचेर बावाट आनी बोरवोसो दवरचे खातीर देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवन करूंक मोहिमा दिली. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखा. गायन गावया. B10:5-27 दुसरो श्लोक. B10 पेज 27.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले 2 जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसतल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बराबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हळें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासतलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय? ह्या उतराक ताणें म्हळें, कसली खबर? ताणें म्हळें, नाजरेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोरन्यांनी तसो उतरांनी पोतवेन भरलेलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल यादनिकांनी आनी वडिलांनी ताका मोर्नाचें फॉर्मड मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खिडायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उसवाडचे आदीं ताच्या फोंडाची त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा म्हूण सांगतात. अशी परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमचे बराबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, कितले म्हूण घोळे आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोत मानूंक जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें गाय? मागीर मोइजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागतात तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवांत लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण ताणें पोरातून म्हळें, आमचेशी राव. सांज जाली आनी दीस धारेर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिन वाचून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हळें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर लासतालें न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाती एकटवलेलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. आनी हांणी सांगलें, सोमी खरेंच पुनर्जीवन जालां आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना ताणें आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावंडीनो, पास्कांचो 3रो काळ. ह्या काळांत आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खबर वो संतोश एके भाशेन आमी अनुभवता. ही खुशालकाय जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची ह्या पास्कांच्या काळांत आमी अनुभवता. आनी आयच्या दिसाक हो 3रे आयतारांत पास्कांच्या काळांत जो 3रो आयतार आसा तातूंत आमी सुरवात करता आसतनाच आज पुरगटलेली देवाची उतर आनी वो करून आयचें शुभ वर्तमान आमकां एके भाशेन ही खात्री दिता, पुनर्जीवन जालोलो जेजू आमच्या सांगाताक आसा. आमी आमच्या जिविताचें पयण करता आसतना ह्याच पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमकां आपलो सांगात फावो करता. आनी देखून ही आमच्या पयणा समयार ही आमचें
यात्रा आमी करता आसतना, ही आमची वाट आमी तांकता आसतना तोच पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तुका म्हाका सांगात करता. आज परगटलेल्या शुभ वर्तमानांत उदी करून बाबा भयणो हें स्पश्टपणी आमकां सांगलेलें आसा. जेजू पुनर्जीवन जाले उपरांत जेजूचे परतून आपल्या गांव घरा वचूंक वाटेक लागतात. एमावसाचे वाटेक लागतात. 11 किलोमिटरांची वाट ती. आनी हे वाटेर वेता आसतना दोगूय जेजूचे शिश्य सांगाती एकामेका थंय भासाभास करतात, उलयतात. आनी भासाभास जाता आसतनाच जेजू तांचे मदेकोत तांकां सांगात करता. तांचे बरोबर आपुणूय तांकां सांगात करून ही वाट चलता. आनी वाट चलता चलता तांचे मदें ही भासाभास जावन आपूण कांय नको आसले परी जेजू करता आनी तांकां विचारता कसली खबर करतात, कितें तुमी उलयतात, कोण तो मेलोलो आसा, कोण तो जाचे विशीं तुमी उलयतात ते. आनी बाबा म्हणून हे दोगूय शिश्य सोंपेपणान सादेपणान जेजूक सांगतात. ओळखूंक ना जेजू म्हूण, पूण एक वाटसूर कसो ते ताका दवरतात आनी सांगतात तूं एकलोच हांगासर यात्रेकार जात्रेकार जाची खबर जाची कांयच खबर तुका ना. नाजारेचो जेजू विशय घडला ताची खबर आमी करता. कोण परी देवा पोरचे मुखार उतरांनी कोरत्यांनी पदवेन बोललेलो प्रवादितो. मुखेल याज्ञिकांनी वडिलांनी ताका मोर्दाचें फर्मण मारलें, ताका कुर्सार खिडायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच, ताका आमी रावतले, ताची खबर आमी उलयता. आनी बाबा म्हणून जेजू तें सांगना बरोबर जें कितें जेजू विशीं जेजून स्वतमान जेजून अनुभवूंक जाय आसलें ताचे विशीं जेजू तांकां उगडास करता. कित्याक प्रवाद्यांनी पवित्र पुस्तकांत समृद्धींत जें कितें बरयलेलें आसा तेंच की घडलां म्हूण जेजू तांकां उगडास करता. जाल्यार हें सांगता आसतना सांगता सांगता भासाभास करता आसतना सांज जाता आनी तांचो गांव पावता. आनी आपूण जेजू मातशें फुडें वेता कशें दाखयता तेन्ना हे दोगूय शिश्य जेजूक एक आमंत्रण दितात. सांज जाली, आमचे मदें राव, आमच्या सांगाताक राव. एके भाशेन ते जेजूक आपलो सांगात दितात, आपल्या बरोबर राव म्हूण हें आमंत्रण ते जेजूक दितात. आनी जेजू तांचें आमंत्रण स्विकारता आनी तांकां तांचे बरोबर तो रावता. रात जाल्ल्या कारणान जेवणा समयार जेजू उंडो घेता, देवाक दिनवासता, तांकां दिता. आनी त्याच वेळार तेच घडी जें कितें जेजून तांचे सरशें केलोलें ताचो उगडास तांकां येता. आनी खऱ्यांनीच हो जेजू, कित्याक हे जेजू भायर आनीक हे भाशेन दुसऱ्यांच्यान कोणाच्यानूच करूंक जायना. उंडो घेवंक जायना, मोडूंक जायना, देवाक दिनवासून आमकां दिवंक जायना. हें फकत जेजून पयलीं केलोलें आनी ह्या वेळार करता जाल्यार होय बी जेजूच. ही खात्री हो बोरवांचो हो भावार्थ तांकां त्या वेळार उक्तो जाता. तांचे दोळे उक्ते जातात आनी हें घडटा म्हणसर जेजू तांचे सरशिल्लो नाच जाता. आनी ही खुशालकायेची खबर परतून ते इतली वाट तांकलोली ते परतून ती वाट तांकतात आनी आपल्या दुसऱ्या शिसां सरशें येवन सांगतात जेजू खऱ्यांनीच पुनर्जीवन जाला, ताका आमी पळयला. बाबा म्हणून पुनर्जीवन जाल्लो जेजू शिसांक सांगात करता. हाचे पयले वाचपांत 2 दुताच्या इतिहासांतल्या वाचपांत थंयसर पेद्रू ह्याच पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक एकठांय जाल्ल्या लोकांक उबो रावन हें उपशाम हें प्रवचन करता. जेजू खऱ्यांनीच पुनर्जीवन जाला. मोरनाच्यान ताका आनीक आपल्या चोपक्यान धरूंक जायना, कित्याक जेजू मरून पुनर्जीवन जाला आनी आमची ताणें सोडवण केलें. असलें भावार्थाचें सोत पेद्रू 11 बरोबर उबो रावन एकठांय जाल्ले पोरचेक थंयसर हें सोत परगडटा. जाल्यार भाग्यवंत पेद्रू आपले दुसरे चिटीन आमकां उगडास करून कोण परी निश्कळोंक आनी कोतावीन मेंढऱ्याचे म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रोगतान आमची सोडवण जाल्या हाचो उगडास भाग्यवंत पेद्रू ही आपली चिटीन करता. बाबा म्हणून तिनूय वाचपाचो संक्षेप म्हळ्यार तोच. देवाचे येवजणे पोरमणे निश्कळोंक आनी कोतावीन मेंढऱ्यान आपल्या रोगतान आमची सोडवण केल्या तीच भाग्यवंत पेद्रू आनी दुसरे शिश्य उबे रावन प्रवचन करतात. जाल्यार होच जेजू हें करता आसतना शिसांक आपलो सांगात दिता. आज बाबा म्हणून तुजें आनी म्हजें कितें गाय? खेरीत भाशेन ही आमची यात्रा करता आसतना, ही आमची वाट तांकता आसतना होच संदेश तुका आनी म्हाका. भोव करून ह्या दिसांनी ह्या काळांत बाबा म्हणून आमी
ही पिडेक लागून भिरांतीन कशी आसा. ही पिडेक लागून जायते तरेतरेचे विचार आमच्या मनांत काळजांत घुसपतात. असले वेळार जेजू आमकां आपलो सांगात दिता आनी बासायता. वो करून ह्या कोश्टा वेळार, आडखळी वेळार, भिरांती वेळार जेजू आपलो सांगात तुका म्हाका बासायता. ही दोगूय शीस, ही लांबदीक वाट, 11 किलोमिटरांची वाट, एमावसाचे वाटेक चलता आसतना जेजू तांकां सांगात करता. कित्याक सगळें सोंपातलें, काबार जालें. जेजू मेलो देखून आनीक जिवोवपाची आनीक इत्सा ना अशें ते दोगूय शीस चिंतताले. देखून परतून आपल्या घरा वेताले. ते वेळार जेजू तांकां सांगात करता आनी आपलो सांगात दिवन खरें आपूण पुनर्जीवन जाला म्हूण तांकां बासायता. ही यात्रा करता आसतना तुका आनी म्हाका त्याच जेजूचो सांगात. जेजू तुजें म्हजे बरोबर हें पयण करता. हे पिडे वेळार जेजू आमकां खात्री दिता, सांगात दिता, भिवू नाका. तुज्या सांगाताक, तुमच्या सांगाताक हांव आसा. हांवें तुमकां म्हज्या अमोलीक रोगतान, कोतावीन रोगतान धुवन काडल्यात, नितळ केल्यात. सगळें तुमचें वायट हांवें म्हजेर घेतलां आनी आमच्या वायटा खातीर हांव खुर्सार मरून तुमकां ही सोडवण जोडून घेतल्या. जेजूची पासावणी ती. जाल्यार बाबा म्हणून आयच्या दिसाक मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना जेजूचो सांगात घेवया, जेजूचो सांगात सोदुया. जेजूक आमच्या सांगाता घेवन आमची यात्रा करुया, आमच्या जिविताची पावलां मारुया. आनी जेजूच्या सांगातान दुबावावरीन होच खुशालकायेचो संदेश आमकां अनुभवूंक मेळटा. जेजू बरोबर ही जेजूच्या सांगाताक ही खुशालकाय आमकां भोगूंक मेळटा. त्या शिसांनी जेजूक वळखलो, खुशालकायेन भरून परतून इतली वाट तांकून हो खुशालकायेचो संदेश दुसऱ्या आपल्या बाराबरच्यांक ते दिवंक गेले. आज होच जेजू हो खुशालकायेचो संदेश तुका म्हाका दिता तो घेवया, ताचो सांगात घेवया, आमच्या जिविताची यात्रा करुया, जिविताचें पयण करुया आनी जेजूच्या सांगाता घेवन खुशालकायेन आमी जियोंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन त्या जेजूचो आदार जण एकल्याक मागुया. सगळीं बिरावया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ सारून बरोबर म्हणुया. सोतमंथा देवा, सर्वपदवीदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सौम्या तो पवित्र आत्मिया ओरवीं गर्भ संभावलो, आंकवार मरीत हावन जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार झुललो, तो मेलो आनी ताका निकिबिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंयथान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येता. सतमंता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. भावांभयणीनो, जे जिविताचें पयण करता आसतना, यात्रा आमची करता आसतना जेजूचो सांगात आमकां गरजेचो. देखून ह्या वेळार कांय मागण्यांतल्यान जेजूचो सांगात आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भियेनासतना जेजूक परगोटूंक आनी आपल्या खाला आशिल्ले पोरजेक ताचे भावार्थाचे यात्रेंत सोदां आपलो सांगात दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी, राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक आपलो धर्म जियोवंक मेकलेपण दिवंक आनी स्वताचो नितीचो आनी शांतीचो समाज निर्माण करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे जिविताचे यात्रेंत जेजू सोदांच आमकां सांगात दिता. ह्या खोल भावार्थान आनी खात्रेन
आमी दिसाच्या दिसा सगळे परिस्थिती मदें जियोंक आमकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काबूत कर. आमी सोण एकल्यान आमचे भावार्थाचे यात्रेंत एकामेकाक आदार दिवन अशें जिवाड भावार्थाचे गोवाय जावंक बापा लागीं कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काबूत कर. बाबा मगडा तुजेर पातयेवन तुजेर विस्वासून ह्या काळजाच्या ओत्रेक ह्या मागण्यांतल्यान तुका आमी उबारल्या. ह्या दिसांनी खोंतीन हुस्क्यान भरून आमची काळजां सावरोनात. हे गोरजे खातीर पिडे खातीर तुजे थंय आमी मागता. सगल्यांक आमकां राख आनी सांबाळ. सगल्यांक आमकां तुजे कुरबेन भर, बरे भलायकेन भर. आनी हेंच मागलेले उपकार तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमकां मेळोवन दी. आमेन. भेटून आमी गायन गावुया. दुपाचो जसो पोरमोड सी 16 पान 35 C16 पेज 35. Pormespora, Odana, Somesani, Betoci. Pormespora, Odana, Somesani, Betoci. Kubazo, so. Pawam brinuje mociani tuमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी पवित्र सवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. भो मोगाळ बापा तुज्या पुताक तुवें खुरसार मारूंक दिलोय पूण मोरनाच्या घासान ताका सांडूंक नाय. आमचे खातीर ताका पुनर्जिवंत केलोय आनी आतां ताचे मोहिमेवंत कूड आनी रगत आमच्या हातांनी तूं घालताय. उपकारी मनान ही कूड आनी रगत तुका भेटोवंक आमकां फावो कर आनी तांचे गोठायेन आमचे जिणेची घोडिता भावार्थाची नवे नोदरेन पळोवंक आनी धोर दिसाची आमची वाट नवे उमेदीन तांकूंक मोयपासान आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाण वाडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सुर धोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Domarato
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्याने दिन वाचली. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांची बोगसण मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलो. हें म्हज्या उगडासा करात. पवार्ताचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा, जेजूच्या मोर्तांचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवथल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे जळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांत रावन हे मिसा बेटीन वांटून घेतिल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्विदार बाबा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. बाबा जेजून पुनर्जिवन जाल्ले जेजून त्या दोगांशी सांग तांच्या आख्खे यात्रेंत वाटेक ताका सांगात केलो. हो जेजू तुका म्हाका दिसा दिसपटी आपलो सांगात तो आमकां करता. आमी आमची यात्रा करता आसतना वाट तांकता आसतना कसलीय म्हज्या जिविताची परिस्थिती जावं, कसलीय म्हजी वाट तांकता ती जावं, यात्रा जावं, दरेके यात्रेंत सदांच देवान आपल्या पुता जेजू वरवीं आमकां आपलो सांगात दिला, सांगात बासायला. आनी ह्याच कारणाक लागून ताच्या पुता जेजू वरवीं आमची यात्रा कोडे कश्टांची जाल्या, त्रासांची जाल्या, पूण अदीक खुशालकायेची जाल्या. कित्याक आमच्या बरोबर जेजून आमकां आपलो सांगात केला. देखून ह्या वेळार
देवाच्या सांगाता खातीर ताचे यात्रेंत ताचो सांगात आमकां मेळ्ळल्या खातीर आमच्या बरोबर दिसा दिसपटी तो रावता देखून असल्या सभार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोफी आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. आमचे खातीर मोरून पुनर्जीवन जाला आनी दर एका जिविताचे यात्रेंत आमकां सांगात करता तो होच जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजान येता. नितोल काळजान निर्मळ मनान ह्या सोम्यांक शेवतात ती सगळीं आमी सुभागी. पूण म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावांचे मागणी. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हजे काळजांत शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें बोमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. म्हजे तुजे सोदशिलो कोट सोडूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. भावार्थाचे दोडे D5 540 आनी 9 D5 पेज 49. कोरोना व्हायरस ही पिडे सुमयार देवाची काकलुती गुलो. सर पदवीदार आनी काकलूत सरा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना.
न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यांत तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोत विपाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक गोठाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोरनाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसव मेळो. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक ओखोद घडोवन हाडूं अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोमया जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास धरता. ताचेर भावार ठेवता त्या धोर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थया. सर्व बुजवणीच्या बापा, खोंतीबोरीत आनी निराशी जाल्ल्या शिसांची मोद उजवाडाव वाटेर जेसून तांची काळजां नव्या बोरवाशान लासोशी केली आनी तांचे बरोबर जेवणाक बसून उंडो मोडटना आपणाची ओळख दिवन तांकां उतरावडत्या संतोसान आनी शांतीन भरले. उसली शांती, बोरवांचो संतोष भोव करून ह्या जेवणार ताणें आमकां भोगूंक दिल्या आनी आमकांय आमच्या घरच्यांच्या शेजाऱ्यांचे आनी दिसा दीस आमचे वाटेर मेळटल्यांचे शांती दिवपी आनी संतोष बोरवांचो वाडोवपी सांगाती कर. हे परी तांचे आनी आमचें जिवीत सुर्गीच्या आनंदान प्रकाश भरीत जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. भवंडयनो समजता तुमी सगळीं बरी भाशेन आसात. देवाची कृपा, देवाचो आशिर्वाद, बरी भलायकी तुमकां आसा म्हूण आमी समजता. तुमी आमचे खातीर मागतात, देव बरें करूं. आमी तुमचे खातीर सदांच मागीत आसा. तुमचे उपकार आठयता. फकत थोड्यो वस्तू मातशे मनान दवरच्यो. जरी आमी जाणाव ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत कोवीड फ्री अशें पोरगोट केलोलें आसा, तरी आसतना आमी चान्स वो रिस्क घेवंक जायना. सरकारी नेम आसात ती आमी पाळची गरज. आजून पासून सोशल डिस्टन्सींग ही आमी सांबाळपाची गरज. गोरचे भायर घरांतली भायर सरची न्हय. हो आमचो सरकाराचो उलो आसा तो बेस बरे भाशेन सांबाळुया. दुसरी कळोवणी म्हणल्यार आमी जाणाव मायाचो म्हयनो खेरीत भाशेन आमच्या खुर्सांची कॉपेलाची फेस्तां जायते कडेन आमची खुर्सांची फेस्तां कॉपेलांची फेस्तां मायाच्या म्हयन्यान बूक करून 3 तारखेर 9 तारखेर आमच्याय विवाड्यांत आमच्याय गांवांत आसा. देखून उपकार करून ही विनंती ह्या वर्साक आजून पासून तरी बिस्म साहेबान आमकां असली परवानगी दिवंक ना. देखून खंयच्याच खुर्सा लागीं खंयच्याच कॉपेलान ह्या वर्साक ही फेस्तां परबो जावच्यो नात. देखून चोत्राय तरची ही फेस्तां परबो मिसां कॉपेला लागीं खुर्सा लागीं जावची नात म्हणटकूच ह्या दिसांनी आमी थंयसर कॉपेला लागीं एकठांय जावन लादीनूय बी करूंक जायना. मनान दवरचें, लादनीक पासून खुर्सा लागीं वो कॉपेला लागीं आमी एकठांय जावचें न्हय, कित्याक ती बी आमकां परवानगी ना. थंयसरूय बी सोशल डिस्टन्सींग आसचें ना. कितलोय प्रयत्न पासून आमी केलो जाल्यार भावार्थाची कोर न्ही ती लोक सोजमूंक
तयार आसचो देखून ही खालती विनंती ह्या दिसांनी कपेला लागीं खुर्साच्यो परबो फेस्तां मिसां जावची नान न्हय म्हूण लादिनूय बी आमी करची न्हय. मातशें हें मनान दवरचें आनी हो आमचो उलो आसा तो बरे भाशेन पाडचो. कित्याक सगळे कडेन ही सुरक्षा गरजेची. हे पिढी आड आमकां देवान राखूंक सांबाळूंक हे उपाय आसात ते आमी घेवंक गरजेचें. अशीं करतल्यात हे उल्याक आमच्या पाळो दितल्यात म्हूण आदी फुडेंच तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. बरे भाशेन हे वरस हें तुमी समजून व्हरचें. तिसरी कलोनी म्हळ्यार ह्या वर्सा आमी पास्कांच्या सुमयार आसा म्हणटकूच वर्सावळीची चाल आसतली. पास्कांच्या दिसांनी आमच्या घराब्यांचेर पास्कांचो आशिर्वाद घालूं. परतून आमकां आजून पासून कांयच मान्यताय ना. जेन्ना बिस्नू साहेबाच्या घरांतल्यान हें आमकां येतलें तेन्ना आमी तुमकां फुडाराक कळीत करतले. देखून पास्कांच्या सुमयार घरांचेर आशिर्वादाची मांडावळ आसा ती आजून पासून आमी सुरवात करूंक ना. कित्याक आमकां आजून परवानगी ना. ह्या निमतान जर कोणायकूय आजमेत पवित्र उदक होली वॉटर जाय जाल्यार आमी भेंजार करून ऑफिसा भायल्यान दवरलेलें आसा. तुमी तें व्हरचें. पूण फकत चोत्राय धरची. येता आसतना गोड्डी करून येवचें न्हय. कित्याक गोड्डी करून आयलीं थंयसर परतून एकामेकाक लागीं उरतलीं आनी घोडी कितेंय वायट जावंक शकत. देखून माणसुगेन बरे मनान तुमी येवचें, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळचें आनी तुमकां जाय जाल्यार हें तुमी पवित्र उदक होली वॉटर तुमी व्हरचें म्हूण आमची विनंती. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन गावुया. निर्भागी आमची काळजां K7 542 K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली, निराशी तुका बरी आमची तूं सुखी जाली. काळजाचो उसवा जेजू, मोगाचो प्रकार जेजू, कुडीचो पोचो जेजू, जिणेचो सूर्या जेजू, काळजाचो उसवा जेजू, मोगाचो प्रकार जेजू, कुडीचो पोचो जेजू.